म्हापशा बाजारात सध्या टॉयलेट बंदी। मार्केटाच्या वाठारांतले सगळे पब्लिक टॉयलेट पालिकेन बंद करून दवरल्यात। दादले चालले उक्त्यार, बायलांचे हाल म्हण दादलेच सांगतात। बाजारकार म्हणटा टॉयलेट रिपेराक आयल्यात म्हूण पालिकेन खंय 1.5 वर्स जाले टॉयलेटच बंद करून दवरल्यात। म्हापशा स्वच्छ भारताच्यो भोयो भोयो। हांगासर थोडी कामगारां लेडीज कामगारां हे बायलां येता आनी आमकां विचारता ट्युरिस्ट एलिमेंट हांगासर टॉयलेट खंय आहा, टॉयलेट खंय म्हणल्यार आमी खंय दाखोवपाचें तेंकां टॉयलेट। आतां ते फाटल्यान कदंबाचे त्या सायडीक एक आसा पण थंय गर्दी आसता म्हणटात ते, हांगासर कांयच ना। तेन्ना मातशें निदान बायलांक लागून तरी करपाचें। आमी एकाक दादले थंय यार्डाच्या फाटल्यान बी वचूंक मेळटा पण तें बी आतां घाण जाल्लेलें आहा। तेन्ना मातशें म्युनिसिपालिटीन हेजेर लक्ष दिवपाचें। चड करून बायलांची खूब प्रॉब्लेम जाता हांगासर, ते बरें दिसना। आनी दुसरें म्हणजे हांगासर म्हाका त्रास जाता फाटल्यान येवन येवन मुत्तात लोक। आनी हे लोकांक हे उपदेश करून लोकांक ब्लेम करून कांयच फायदो ना। घेवंक जाय काळजी कामरान म्युनिसिपालिटीन। कितें म्हणटा? आतां कितके दीस जाले बंद आहा? अरे हो आतां 1.5 वर्स जालो बंद आहा मरे, 1.5 वर्सां बंद आहा। म्हणजे जनतेन त्या टॉयलेटान मुतांक वचपाचें न्हू, लघवीक वचपाचें न्हू अशी परिस्थिती म्हापशा नगरपालिकेन केल्ली आसा। हे हास्यास्पद आसा। कित्याक हे तांकां दुरुस्ती करपाक, तांकां स्वच्छता करपाक तांकां जर जायना जाल्यार म्हापशांतले सगळे टॉयलेट तेंच्यांनी बंद करचे आनी जनतेक सांगपाचें तुमी सारकें तुमकां जाय ते तुमी युरीन पास करपाचें आनी हेची स्वच्छतेचो प्रश्न येना। सरकार येदे व्हडलो खर्च करता ह्या स्वच्छते अभियानाचेर, जाल्यार हो कित्याक हो खर्च? हो वायफळ खर्च आहा आनी ताका लागून ह्या हेचेर सरकारान हेचेर लक्ष घालचें आनी हेचेर योग्य ती कारवाई करची अशी म्हाजी मागणी आसा। टॉयलेट बाजारकारांचे टॉयलेट चालू जायनात जाले वर्सभर जालो टॉयलेट बंद केले। आता फक्त युरिनर चालू केला। परत आयरनी कितें आसा जर कोणाचो जर टॉयलेटाक जर घराक जर सेप्टीक ना जाल्यार ताका NOC किंवा OC दिना। म्युनिसिपालिटीचो टॉयलेट काढून पायपलायन भायर सोडलेले आसा, ताका टॉयलेटाक सेप्टीक टँक आसा पळय तेजेर एक्चुअली दुकान बांदून दिल्लेलें आहा कोणाक तरी। ते दुकान एक्चुअली खाली करून ते सेप्टीक टँक रिवायव करूंक जाय आसले आनी मागीर परत दिवचे आसले पण अशें कांय करिनात। म्युनिसिपालिटी खंय तरी कोल्ड फिटाचेर वयता वेन इट इज कमिंग टू मार्केट आनी सगळ्यांक एडजस्ट करपाक वयता। बेकायदेशीर रेवेचो धंदो आळाबंद हाडूंक हायकोर्टान सरकाराक कांय निर्देश दिल्यात। खण खात्यान फ्लायिंग स्क्वॉड करचो आनी बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्याचेर नजर दवरूंक कमिटी करपाचे निर्देश दिल्यात। कोर्टान सरकाराक 6 म्हयन्याचो प्रास दिला। बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्या आड सुरू जाल्ली मोहीम निमाणे हायकोर्टा मेरेन पावली। ह्या गजालींचेर कंट्रोल हाडपाक हायकोर्टान गोंय सरकाराक कांय निर्देश दिल्यात। कोर्टान खण खात्याक फ्लायिंग स्क्वॉड तयार करूंक सांगला। 6 म्हयन्यां भितर हो स्क्वॉड करचो पडटलो। फ्लायिंग स्क्वॉडा कडेन प्रभावी मॉनिटरिंगाक फंक्शनल बोट आसूंक जाय। पावसाळ्यांत रेंव काडपाक बंदी आसता तेन्ना रेवेचे पुनर्निर्माणाचो अभ्यास करचो। 8 सप्तकां भितर खण खात्याच्या सिनियर प्रतिनिधीक घेवन खासा कमिटी नेमची म्हूण हायकोर्टाचो आदेश। खात्यान खासा हेल्पलायन नंबर सुरू करचो। रेवेच्या स्थायी धंद्या खातीर सखोल अभ्यास करूंक आनी पर्यावरण दाखल्यां खातीर खात्यान एक्सपर्टांची कमिटी करची। कोर्टान दिल्ले निर्देश चालीक लावंक सरकाराक 6 म्हयन्याचो प्रास दिला। केस 10 सप्टेंबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। GMCत इको क्लिनाचे स्कॅम जाला म्हूण काँग्रेसीचो आरोप। एकूच कंपनीचें खंय टेंडर आयिल्लें आनी सरकारान तें मानून घेतलें। दुसरे वटेन FDA फेल म्हूण ताणें FDA संचालकाक काडची आनी ताणेंय खंय राजिनामो दिवचो। वेर्णा ते पणजे रोडार ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाक खंय सेक्युरिटी जाय। पणजे पावंक 3-4 वरां लागतात। सुदिनांनी खंय मंत्रीपद सोडचें। डर्टी लिनीन जे आसा आमचे कपडे आसता GMCन तुमी पयले आसतले की जे कपडे जे धुवपाक वयता ताका सिंगल बायट रिसीव इको क्लीन सिस्टम एंड सोल्युशन जे आसा हे एकूच सिंगल टेंडर जे आसा, सिंगल टेंडर थंय बारीक अमावंट न्हू, 70 लाखांचे सिंगल टेंडर जे आसा एकूच जे कंपनीक हेणें दिले आनी तोय कॉन्ट्रॅक्ट कितल्या वर्सांचो? डायरेक्ट 10 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट। थंय बारीक अमावंट न्हू, 70 लाखांचे सिंगल टेंडर जे आसा एकूच जे कंपनीक हेणें दिले आनी तोय कॉन्ट्रॅक्ट कितल्या वर्सांचो? डायरेक्ट 10 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट। 10 वर्सांचो 10 मल्टिप्लाय इंटू 7 जाल्यार बाबा कितले 7 कोटी
तुवें काडून गोंयची जनतेचो पयसो काडून डायरेक्ट जो आसा एक सिंगल जो टेंडर येता ताका तूं दिता, हेजेर क्लीन कळटा की बाबा हे स्कॅम जे चॅकपोस्टार जांकां गोंयचे ट्रक जे आसा फॉर्मेलीन घालून नुस्त्याचें सप्लाय करता. विश्वजीत राणेन आमकां आश्वासन दिल्लें, फिशरीज मिनिस्टरान आमकां आश्वासन दिल्लें, मुख्यमंत्रीन गोंयचें आमचें आश्वासन दिल्लें की हांगा काणकोणाक तेंय एसेंब्लीन एश्युरन्स दिल्लें की असलें कांयच जावपाना, की काणकोण चॅकपोस्टार हें कितें जालां तें आयज दोळ्यांच्या मुखार सगळ्यांचें आसा. आनी आयज हें दिसून येता की गोंयान जें आसा हें फॉर्मेलीन इशू जो आसा हो कसो तरेन चल्ला आनी लोकांक मारपाचो जो प्रयत्न चल्ला हे जागृत गोंयकारांक लागून आज गोंयच्या मुखार आसा. आनी दुसरें, जेन्ना जो इन्स्पेक्टर आसलो थंय RTO तेणें जेन्ना ती ब्रायब घेतली थंय आनी तेणें एक्सेप्ट केलें की बाबा हांवें घेतली, ताका विथीन 4-5 वरां भितर टायम दिनासतना म्हाका दिसता ताका ऑन द स्पॉट ताका सस्पेंड करपाक आसलो थंयच थंयच आनी तेजी ज्युडिशरी इन्क्वायरी करपाक जाय आसली. कित्याक ताका खबर आसता आसलें की बाबा हे फॉर्मेलीन नुस्तें कितले ट्रक वयता आनी कितले पयशे हांकां जे आसा हे चॅकपोस्टार हांगा मेळटा ते. म्हाका दिसता की हो RTO इन्स्पेक्टर तेजे हायर ऑथॉरिटीज आनी इन्क्लुडींग PWD जो मिनिस्टर आसा, जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा, एकाय हेंचो पयसो वयता काय कितें हो गोंयचे जनतेचे मुखार परतून एक फावटी प्रश्न निर्माण जाला. आनी म्हाका ताका लागून दिसता विश्वजीत राणेक जेणे आमकां चॅलेंज मारलेली काँग्रेस पक्षाक की बाबा तुमी थंय वचून दाखया, आमची काँग्रेस पक्षान तेजी चॅलेंज एक्सेप्ट केल्ली. आनी जनार्दन भंडारी आमचे युवा जो आसा हेणें चॅलेंज एक्सेप्ट करून काणकोणान थंय रावन हेणें हें जें आसा हें स्कॅम जें आसा तेंच्या दोळ्यांच्या मुखार हाडलेलें आसा. आतां आमी विश्वजीत राणे कडेन मागता की जेन्ना आमी तुजी चॅलेंज एक्सेप्ट, तुयी आमची चॅलेंज एक्सेप्ट कर आनी FDAन जें कितें चल्लां तुजी डिपार्टमेंटाक सगळ्यान पयलीं डायरेक्टराक हेका सस्पेंड कर. आनी तुजे कडेन हें खातें सांबाळपाक जायना हेल्थ डिपार्टमेंट, ताका लागून तुवें हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीच्यान पयलीं रिजायन जावचो. जर थंय लाया मरे जुवारी ब्रिजा कडेन तो पेशंट कोण येता बाबडो घालून एम्बुलन्सान येता तो रस्त्यारूच बाबडो परतून वयता आनी मागीर तो टर्न मारून फोंडाच्यान रुटान परतून येता. 3-3 वरां 4-4 वरां एक मनीस जो आसा थंय हेल्ड अप जाता. ते पोर्ट होल्स पळोवपाचेच ना, कलंगूट वसा, मडगांव वसा, काणकोण वसा, लोकांनी झाडां लावपाक कॉमेस केल्या. रस्त्यार लोक आयज झाडां लावपाक लागल्या. हे फेलियर ऑफ द डिपार्टमेंट, हे मिनिस्टर हेंचे कडेन जायना, हे दुयेंस आहा बाबडे. सो हेमी रेस्ट घेवपाक जाय. हे मिनिस्टरांनी रेस्ट घेवन आपली नातवां, आपली जीं भुरगीं आसा धाकलीं कोण आसा तेंचे वांगडा खेळपाचे दीस हेंचे. तरी पूण हे फोर्स काडून बाबडे थंय एसेंब्लीन येवन आपल्याले कितें करपाचे प्रयत्न करता. गोंयची जनतेचे हांकां कांयच पडूना. ताका लागून मागता बाब सुदीन दवडेकरा कडेन, तुका हेज्या पयलीं तुजे स्वता मंत्र्यांनी बाब गोविंद गावडे जावं, बाब जयेश साळगांवकर जावं, बाब मोहीन गुदिना जावं, हेमी सगळ्यांनी सांगलेलें की तूं रेस्ट घे म्हणून, तुजे कडेन जायना म्हणून. तूं तेंची एडवायस आयकना, एटलीस्ट आतां काँग्रेस पक्षाची एडवायस आयक आनी तूं आपलो राजिनामा दी. आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणेच्या वादग्रस्त विधानाचेर काँग्रेसीन परत स्पश्टीकरण दिलां. तो हरशी आमचो सिनियर राणे जो आहा तो प्रेसा मुखार कमी येता. ना आमी ऑलरेडी सो आमी ऑलरेडी सांगलां की आमचो अध्यक्ष जो आसा ऑलरेडी तेणें नवीन टायम क्लॅरिफिकेशन दिलां. जेन्ना तो ओपनली येतलो ही वील टेल वॉट एक्झॅक्टली ही वॉन्ट. ना आमी ऑलरेडी तुमकां सांगलां, आमी आमची कितें डिमांड्स आहा ती पार्टीच्या मुखार दवरल्या, तुमचे मुखार दवरल्या, गोंयची जनतेच्या मुखारूय दवरल्या आमी. आनी आमचो अध्यक्ष जो आहा हेजे वयर तुमकां उलयतलो कितें उलोवपाक तें. नाही माफी म्हणजे आमी ऑलरेडी सांगलां, आमी ऑलरेडी आमच्या अध्यक्षाक सांगलां आनी अध्यक्षान ऑलरेडी सांगलां की बाबा आपूण आपल्या मातसो टायम दिया आनी कितें तो आपूण करतलो म्हणून. सो जेन्ना अध्यक्ष ना सी आमचो अध्यक्ष सॅटिस्फाय जालो सो वी आर सॅटिस्फाय. सो आमच्या अध्यक्षान कितें आतां तेजेर एप्रोप्रिएट एक्शन घेतलो म्हणून सांगलां तुमकां. सो लेट हिम टेक अ कॉल. नो that president only will explain you. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.